रान खातें आतां आत्मनिर्भर जावपाच्या दिकेन वाटचाल करतले रानमंत्री विश्वजीत राणे सांगता। सगळे इको फ्रेंडली वाठार ह्युमन फ्रेंडली करपाक आमी वावर करता अशें राणे सांगता। बोंडलाची परिस्थिती सध्या मात्तूय सारकी ना। सरकार नेम काडीत रावंक शकना। लोकांनी आपलो परिसर नितळ दवरपाक जाय अशें विश्वजीत राणे म्हणटा। बोर्डला पळय दाखोवपाची परिस्थिती आयची ना, पूण आमकां कितें तरी बरें करून एक लक्षांत घे, एक इकॉनॉमिक एक्टिविटीचो हब बी जाता तो, तेजो परिसर बी डेव्हलप जाता। हे पळय हांगा प्रायवेट बी काय ना, फॉरेस्ट एक्टा प्रमाणे तुका कम्युनिटीक एम्पावर करपाची गरज आसा आनी ते स्थानीक लोकांक आमची कितलीय महिला ते कितें आहा ते तांकां ट्रेनिंग योग्य तरेन दिलें ते करतले, ते कितें करूंक जाय तें इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी तयार करतले, तांकां ऑन बोर्ड घेतले आनी मागीर त्या तरेचें उत्पन्न निर्माण करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो। आतां सत्तरीनूच कितलेय वॉटरफॉल आहा, सगळी कडेन आहा, जे खंय फॉरेस्ट एरियान पडटा, ज्यो एक्सेसिबल आहा, जे सेफ आहा, त्यो डेव्हलप करपाचो आनी थंय फॉरेस्ट कावंटर म्हणजे कोण वयता ते लिस्ट नांवां बी बरोवन लोकांक एकूच विनंती आहा, ते जेन्ना वयता त्यांनी एक कितें तरी पोती तरी घेवन वचूंक जाय न्ही। पिकनीक एकदां केलें मागीर ते सगळे ते घालून हाडून ते व्हरोन हे करपाक जाय, ते सगळे कडेन उडोवन जायना। आमी कितले म्हण कायदे म्हणून करतले कितले, रेव्हेन्यू पेक्षा चड लोकांक आवड निर्माण करपाक आनी लोकांक ते तरेचे इन्फ्रास्ट्रक्चर ते फॉरेस्टान डेव्हलप करून आमी एक 10 वर्साचो एक लॉंग टर्म प्लॅन, शॉर्ट टर्म प्लॅन, मिडियम टर्म प्लॅनचेर काम करपाचो आमी प्रयत्न करता। हे आतां आमी चर्चा करता, आमी सुरवात करता न्ही। आतां आमचे कडेन जे कितें CSRतल्यान आमी तयार करूं शकता पयशे ते तयार करून ह्यो कॅम्पिंग सायट खातीर कांय चड लागना। त्याच बरोबर आमी 1-2-3 कोटी रुपया खर्च करून ते नवे टेंट्स आमी भितर घालतले। एक 2 कॅम्पिंग सायट्स वी कॅन डेव्हलप इमिडिएटली। वन इज एट मावीर एंड द अदर वन इज एट कोतीगांव। आनी एक नानोडा वांबो दॅट वी आर गोइंग टू टेंडरिंग ऑन अ पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशीप। ते फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आनी ट्युरिझम डिपार्टमेंट करतले, पण आमच्या फॉरेस्टाचे भितर कितें आहा आनी कोण कितें करूं शकना। फॉरेस्टाचे जे भितर आहा ते फक्त फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान करप आसता। कायदो आहा तसो, ते कायदो काय कोण चेंज करूं शकता। म्हणून आयज फाल्यां जेन्ना भुपेंद्र अदुजीक मेळटलो तांकां रिक्वेस्ट करतलो की बाबा बाकीच्या राज्यांत कितें चल्लां तशें आमकां एक पायलट बेसिसचेर कांय गोश्टी आमकां तांणी कन्सिडर करचे। पण म्हाका दिसता आमची मागीर फोनार उलोवप जालां ऑलरेडी आनी आमी वयतले फुडें। पळयात